दिव्यवाणी 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 दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षका विनोद गंबळेसो प्रणाम आणि मोगासो नमन. मोगाच्यानं परत एक पोटी भलायकी संवसारात एक विशिष्ट जणवाय दिवच्या माहिती दिवच्या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक माया मोगासो येवकार आशेवंक म्हाका वरतो संतोष आणि अभिमान भोगता. वय एक प्रायोगिक रितीर आमी कार्यक्रम आरंभ केल्ले आणि ह्या पयल्या आंकड्यांत तुमी दिल्लो तो सहकार, तुमी दिल्लो तो मोग, तुमी दिल्लो तो प्रोत्साह निसय की आमकां इतलो तो वरत्या मोगाचो आनी दादुसकायेचो जालो. सबार जाणांक ह्या कार्यक्रमांत जायत्या रितीर थंय तांकां बरेपण आनी माहेत जणवाय मेळ्ळी म्हणून तुमी आमकां केल्ली फोनांच ती साथ जावन आसात. मोगाच्यान ह्या वरत्या घडये आमच्या संगी हांगासर हाजीर आसात आमच्या तुमच्या सर्वांची मोगाळ डॉक्टर सिस्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. आज एक विशेष कार्यक्रम परत घेऊन आम्ही तुमच्या संगी हांगासर हाजीर जाल्यात आसता. पयल्यात पयले ह्या कार्यक्रमाक सिस्टर मेबल क्लारा तुमकां आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. आनी तशेंच पयल्या आंकड्यांत तुमकां कशें मोगाचें स्पंदन आयिल्लें ह्या विशीं तुमचे अभिप्राय पयल्यात पयले आमच्या वीक्षका संगी. देव बरें करूं. आमकां ह्या लास्ट म्हयन्यांत जाल्ले हे प्रोग्राम भोव अर्थभरीत रितीन जाला आनी मस्त जाणांनी स्पंदन केलां आनी मस्त फोनां आयिल्लीं, तशेंच क्लिनिकाक भेट केल्या आनी ह्या मुखांत्र हांव चिंता मस्त जाणांक आदार जाला आनी ह्या प्रोग्रामाचो तांणी खंडीत जावन प्रयोजन तांणी घेतलां. देखून आमकां मस्त संतोश भोगता, म्हाका संतोश भोगता हें कार्यक्रम विनोद गंगुळी तुमी हांगासर आराम केलां आनी खंडीत जावन मुटल्या दिसांनी हर एका म्हयन्यांत हें प्रोग्राम आसतलें आनी ह्या प्रोग्रामाक तुमचो सहकार आनी तशेंच सगळ्यांचो सहकारान खंडीत जावन तुमकांय प्रयोजनाक पडटलें म्हूण म्हजी आशा. सिस्टर मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या सर्व वीक्षकांनी तुमकां मोगान तुमचे हे कार्यक्रम तांणी स्वागत केला आनी तांकांय तो मस्त बेनिफिट्स भोगल्यात. आनी आतां आदल्या म्हयन्यांत आमी सांगिल्लें हर एका म्हयन्यांत एक विशेष रितीचे कॅम्प हर एकल्याक उपयोग जावचेच आसले. एक कॅम्प तुमचे तावन ते प्रायोजीत केल्लें आनी ह्या कॅम्पाच्या विशयांत सबार जाणांनी होगळीक उसारल्या. आतां ह्या म्हयन्यांत खंयच्या विशयाचेर तें कॅम्प चलता आनी ज्या विशयांत एक ताकटी मानयत कार्यक्रमाच्या सुरवेरच आपल्या वीक्षकाक दिवचें बरें म्हूण म्हजी अभिप्राय. ओके. ह्या म्हयन्यांत आमी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हे प्रत्येक जावन एलर्जीक रायनायटीस, एलर्जीक सायनसायटीस आनी एलर्जीक आस्थमा म्हणलो विशय घेतला आनी हें कॅम्प 20 to 25 मुसर ते सोमारातावन शनिवारा मुसर चलतलें. हांगासर 20 to 24 25 तोक्कोट्टू क्लिनिकांत, तशेंच 21 and 23 मंगळारा आनी ब्रेस्तारा गुरपूर थंयसर रोजा मिस्तिका होमियो क्लिनीक आसा थंयसर हें कॅम्प चलतलें. मोगाचें सिस्टराक आमी देव बरें करूं म्हणया कित्याक म्हणून सांगला सर्वांक एक उपयोग जावच्या रितीर तिणें एक वर्ती सेवा हाती घेतल्या आनी सबार जाणांनी म्हाका घडी घडी फोन करून घेवन विचारलें सिस्टराचे नंबर. ह्या फावटी आरंभातावन अखेर पर्यंत सिस्टराचे नंबर हांगासर आसा. तुमी खंयच्याय घडये सिस्टराक कॉल करियेत पूण ती बिजी आसल्यार कॉल काडचे ना. बट तुमी तिका एक वॉट्सॅपाचेर मेसेज घाली जाल्यार खंडीत जावन तुमच्या समस्यांक ती स्पंदन करतली आनी तुमकां जाय जाल्ली ती जाणवाय दितली. तर आयचो हो एक विशेष आंकडो आमी आतां आरंभ करया. भलायके संवसारांत आज तुमचे मुखार आमी सादर करचो विशय जावन आसा एलर्जी. सिस्टर, एलर्जी 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 आजकाल आधुनीक जिणे रितीर एलर्जी म्हूण सांगलो आमच्या जिणेक बारी लागशिल्लो एक शब्द म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. कोणाय लागीं विचारल्यार म्हाका तें एलर्जी आसा, म्हाका हें एलर्जी आसा, म्हाका अशें एलर्जी जाता, अशें कांय न्ही तरी उलयतना एलर्जी म्हूण सांगलो शब्द येता. तर ह्या एलर्जी म्हळ्यार कितें ह्या विशयांत एक संक्षिप्त माहिती आमच्या वीक्षकांक. ओके, तुमी सांगले बरी हर एकल्यांच्या तोंडांत आयकोनची वर्ड एलर्जी.
देखून हांवें चिंतलें ह्या फावटी एलर्जी विशयान इल्लेशें उलया म्हणून. एलर्जी म्हणटाना काल आमी म्हणटा ओंगी हायपर सेन्सिटिविटी. आतां सेन्सिटिविटी म्हळ्यार आतां एक स्टिम्युलस, एक प्रचोदन, ताका एक रिस्पॉन्स. आतां सादारण जावन सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार थंयसर एक हूण हॉट आसा. हांव थंयसर एक हात म्हजो हात त्या हूण उदकाक या खंय उज्याक लागलो, तक्षण म्हजो हात फाटीं येता. ते इमिजिएटली एका स्टिम्युलसाक एक रिस्पॉन्स आसता. तशेंच ते सेन्सिटिविटी नॉर्मल जावन आमच्या कुडींत असलें घडटा. पूण आतां हायपर सेन्सिटिविटी म्हळ्यार आमी आसल्या नॉर्मलाच्या की सडीत मापान आमची बॉडी रिस्पॉन्स करता या रिएक्ट करता. हाका हायपर सेन्सिटिविटी म्हणटात. आतां सादारण आनीकय सोंप्या रितीन सांगचें जाल्यार थोडे फावटी एकल्यान एक कुबें रांदलें आनी कुबें त्या दीस नुस्तें कुबें आनी कुबें केल्ल्या दिसा त्या दिसा दाटकां पडलीं म्हणटात. ओके. तशें म्हळ्यार ते कुबें ताका विरोध या एलर्जी म्हणटात. तक्षण रिएक्शन दाटकां मुखार दाखयलें. तशेंच एक वाटेर येता आसतना थंयसर एक दुळाचें कण नाका भितर गेल्ल्या तक्षण थंयसर शिंको आयलो, रिएक्शन दाखयलें. तशेंच हर एक संगती कितलें फॉरेन बॉडी म्हणटात. आमच्या कुडीक नॅचरल न्हय तर फॉरेन बॉडी कुडी भितर वता आसतना थंयसर एक रिएक्शन दाखयता. ताका आमी हायपर सेन्सिटिविटी म्हणटात. तेंच एलर्जी. तशें म्हळ्यार आमी इस्कॉलांत शिकतना एक कन्नडांत वो अपुर्बायेचो एक शब्द आसलो, प्रचोदन ताका प्रतिक्रिये. कित्याक म्हळ्यार खंयचें आमच्या कुडीक जायना इमिडिएटली ताका रिएक्ट करचें, तें जावन आसा एलर्जी. म्हण तुमी भोव सोंप्या रितीन म्हाका जाल्यार दिसता की कॉम्प्लिकेशनूच आसलें तें. इतलें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड तुमी सांगलें, भोव सोंप्या रितीन आमच्या विक्षकांक तुमी ताची एक माहिती दिली. आनी आतां ह्या एलर्जींत आमी सबार जाणांच्या तोंडांतल्यान आयकपाचें, मेडिकल फिल्डांत आमी आयकता रायनायटीस आनी तशें सायनसायटीस आनी एलर्जीक आस्थमा म्हूण. हे सकड एलर्जीच्या एकाच फॅमिलीक येवचें तसलें एक डिजॉर्डर्स कितें? पळय, हें म्हळ्यार आतां सगळ्यांक खारान एकच एलर्जी, पूण ताका कनेक्शनूय आसा. देखून थंयसर विविध खारानाय आसात, ते उत्पन्न जावन खारानां आसात. देखून तशें खाराणां म्हणटना खंयच्या कारणांतल्यान असलें एलर्जी प्रारंभ जावचें, उत्पन्न जावची साध्यता आसा सिस्टर? पळय, आतां मेन जाल्यार हांव 3-fold फॅक्टर्स सांगता कारणां. ओके. पयलें जेनेटीक फॅक्टर्स. जेनेटीक म्हळ्यार हेरिडिटरी या कुटुंबांतावन. आतां एकल्या आवयक या बापायक थंयसर आसल्यार भुरग्यांक येवचें साध्यता आसा. ओके. दुसरें फॅक्टर सांगता हांव इनडोर आनी आउटडोर एक्सपोजर टू एनवायरमेंट. म्हळ्यार भितरले तशेंच भायले त्या एका एनवायरमेंटाक, एक वातावरणाक संबंध जाल्ले. आतां इनडोर म्हळ्यार घरा भितर. आतां काल आमी पळयता सडा वजान घरा भितर माजरां आसतात, थोडे व्हडले पेटे आसतात घरा भितर. थंयसर त्या माजरां या पेट्यांचे ते लोव म्हणटा ती एक. तशेंच आमी सदांच वापरचे कार्पेट या बेडशीट या कर्टन्स, थंयसर आसचे ते धूळ खाण ते जावन पुरो. या भायर आउटडोर म्हणटा हांव, थंयसर फुलांचो पराग. या वाटेर एक वता आसतना आतां आमी पळयता वाहनांतलो मनीस ना, थंयसर एकल्याच्या वाहनांत धुंवर आसा. पोल्युशन. या पोल्युशनांत आसचे ते खाण. तशेंच एक व्यक्ती इंडस्ट्रीक गेलो, या कॉटन इंडस्ट्री जावन पुरो, थंयसर कॉटन डस्ट. या मायन या आमी गणी म्हणटा थंयसर काम करनासतना थंयसर हे सकड कण ते कुडी भितर वता आसतना तें कारण जावन पुरो. बिकॉज तें एलर्जन म्हणटा आमी तें एक कारण. आनी तिसरो फॅक्टर सांगता हांव लायफस्टायल. आतां खाण जाता म्हळ्यार एक आवय एक भुरग्याक ताच्या गर्भांत आसतना ते आवय कसलें खाण वापरता. आनी तशेंच हें भुरगें जल्मातना थंयसर ताची स्थिती कसली, नॉर्मल डिलिव्हरी या थंयसर सिझेरियन सेक्शन या खंय म्हणी कॉम्प्लिकेशन्स जावन भुरगें जल्मालें तसलें. तशेंच आवय फिडींग करचें तसली रीत. या भुरग्याचें पालन पोशण
या ताच्या उपरांत त्या भुरग्याक वाडयली रीत चटवटिक्यो आनी ताच्या उपरांत तशेंच विटामीन डी हे तुका जीवनिरोधक या वॉट यू कॉल इम्यून सिस्टम तुका बूस्ट जावंक विटामीन डी गरज आसा तें उणेंपण आसल्यारय थंयसर एक कारण. तशेंच सायकोलॉजिकल स्ट्रेस. आतां ह्या दिसांनी आमी पळयता स्ट्रेस नासलो मनीस ना. एकल्याक स्ट्रेस म्हणटा. इवन ल्हानशें भुरगें इस्कालांत ती टेन्शन जाता स्ट्रेस जाता म्हणटा. असले फॅक्टर्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो हांव हे 3 फोल्ड फॅक्टर्स घालून सांगाता हें कारण म्हणून हांव सांगता. सिस्टर, आता तुम्ही सबार कारणाद्वारे एक विशेष रीतीची जाणवाय आमच्या विक्षकां संगी वांटून घेतली. आता येदोळसा आमी उल्लेख केल्ले जावन आसा तर रायनायटीस आनी सायनसायटीस आनी आस्थमा हे असले डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लेम्स तोत्रे आमच्या कुडींत कशे उपजातात ह्या विशयांत एक सविस्तार जाणवाय. ओके. आतां हांवें सांगलें सुरवेर आतां एक व्यक्ती भायर वता आसतना या दुळकान ते भितर गेली त्या दाळ्याक बॉडी रिएक्ट करता म्हणून सांगलें. आतां काय जाता म्हळ्यार रिएक्ट करता आसतना थंयसर फस्ट टायम रिएक्ट करता आसतना बॉडी प्रिपेर आसना. पूण सेकेंड टायम तशेंच जाता आसतना थंयसर एंटीबॉडीज उद्भव जातात, उत्पन्न जातात. ते एंटीबॉडीज सडावत जावन IgE म्हणटा आमी. ओके. ते IgE एंटीबॉडीज ते सडीत मापान उत्पन्न जातात. आतां काय जाता म्हळ्यार हे एलर्जीन त्या एंटीबॉडीजांक मेळटा आसतना ते एंटीबॉडी थंयसर मास्ट सेल्स म्हणून आसात ते एक्टिवेट करतात. ह्या मास्ट सेल्ला भितर थंयसर एक केमिकल आसा. ते मास्ट सेल थंयसर ब्रेक जाताना ते केमिकल भायर येता. त्या केमिकलाचें नांव हिस्टामीन. आनी ते हिस्टामीन सकड कारलें ते सिम्टम्स लक्षणां दाखोवन येवंक कारण. सो एक सोंप्या रितीन हांवें हें मेकॅनिझम तुमकां समजयलें. सिस्टर, तुम्ही आता रायनायटीस, सायनसायटीस आनी आस्थमा ह्या विशयांत कळयलें, पूण निचायकी त्या आमच्या कुडींत येतना ताची लक्षणां कशीं आसात त्या विशयांत एक मोठो विवर. आतां हांवें सांगलें एलर्जीक रायनायटीस. आतां एलर्जीक रायनायटीस म्हळ्यार एका व्यक्तीक सदांय एक दिसा म्हणल्यार बरी सकाळीं शिंको येतात. ओके. सकाळीं न्हय, धूळ जावन दी या इस्कालांत चॉक डस्ट आसून दी या वाटेर येता आसतना धुंवर अशें खंडीत जावन हे एलर्जीन एक्सपोज जाता आसतना हे शिंको येवच्यो. थंयसर खोर्जुंचे दोळे, नाक, कान, जीब हरेक अशें खोर्जुंचें आनी दोळे थामशे जावचे. हें सकड एलर्जीक रायनायटीसान आसता. आतां ही एलर्जीक रायनायटीसींत परत्यान ह्यो शिंको येता आसतना ते नाकाच्या लायनींग ते म्युकोसल लायनींग म्हणटा थंयसर काम जाता म्हळ्यार ते एक इन्फ्लामेशन म्हळ्यार थंयसर एक सूज येता. ते सूज येता आसतना थंयसर इन्फ्लामेशन कंटिन्युअस जावन थंय बॅक्टेरिया ग्रो जावन ते प्रोड्यूस जावंक ते एक काय ताचो वासस्थान म्हणटात न्ही तो एक बॅकग्रावंड जाता. आतां थंयसर बॅक्टेरिया जाल्ल्यानंत इन्फेक्शन आराम जाता. तें इन्फेक्शन मुखार सायनसाक येता. आतां सायनस म्हळ्यार आमच्या हातूंत 4 सायनस आसात. एक फ्रंटल, एथिमॉयडल आनी मॅक्सिलरी आनी स्पिनॉयड म्हणून. सायनस म्हळ्यार थंयसर वारें आसचो जागो. पूण हें इन्फेक्शन त्या सायनसांक स्प्रेड जाता. थंयसर थावन परत थंयसर कान आसात, कानाकी स्प्रेड जाता. आतां सायनसायटीस जाताना कसले सिम्टम्स आसतात म्हळ्यार हेडेक आसता आनी जडाय आसता चडावत जावन आनी सकाळींचें उठता आसतना थंयसर इल्लेशें नरकल भायर येता हातूंत थावन तोंडान थावन आनी अशें ह्या सडावत जावन तकली जड जाता म्हणटात. असले आमी सायनसायटितान पळयता. ताच्या उपरांत हांवें म्हळें तें कानाकी स्प्रेड जाता. थंयसर ओटायटीस मिडिया म्हणटा कानांतल्यान पू येवचो. हें सकड इन्फेक्शन जावचें. तितलेंच न्हय, ताच्या एके सडी तरी लंग्सांक वेता. आमी ब्रोंकायटीस म्हणटा.
ते लायनींग आसा न्ही ब्रॉन्कस थंयसर तें इन्फेक्शन जावन थंय इन्फ्लामेशन जावन थंयसर एक इल्लीशी सूजशें येता आनी ताच्या मुखांतर मागीर स्लोली थंयसर आस्थमा उपसोवचो चान्स आसा. थंयसर स्वास काडूंक कसवचें दरखल भरचें या थंयसर कोंकली येवची हें सकड एलर्जीक आस्थमा एलर्जीक ब्रॉन्कायटीन आसा. देखून हें सकड हांवें सांगलें एक स्टेज बाय स्टेज हें सर वता. सिस्टर भोव अपूर्वायेन तुमी ती लक्षणां विवरसिली आनी ती लक्षणां खंयच्या रितीन आस्थमाक लीड करतात त्या विशयान ती तुमी भोव सोटावे सकडांक अर्थ जावच्या रितीन तुमी सांगलें. आनी आतां हे समस्ये जर तर केन्ना उपजातात दीर्घावधी म्हूण आमी सांगता लांबायेच्या काळा पर्यंत हे समस्या अशेंच मुंदरून गेल्यार आमच्या कुडी वयर त्या समस्यांचो परिणाम कसो आसता. तेन्ना हांवें सांगलें न्ही आस्थमा डेवलप जाल्ल्यानंतर ते मुखार वता आसतना थंयसर एक क्रॉनीक ऑब्स्ट्रक्टीव पल्मनरी डिजीज या COPD म्हणून सांगता हांव थंयसर तें जावन थंयसर हार्टाक प्रॉब्लेम येता हार्ट फेलियर जावचे चान्स आसतात. तशेंच हें आस्थमा हर एकल्या की एक कश्टांचें जाता थंयसर. मागीर आमी स्किनाकी प्रॉब्लेम येता हांवें सांगलें न्ही एलर्जी जाता आसतना स्किनाकी प्रॉब्लेम येता ते स्किन इन्फेक्शन या डर्माटायटीस म्हणटा हांव तें येता. तशें हें थंयच रावना ट्रिटमेंट करना जाल्यार मुखारसून वेता. सो असली परिस्थिती आस्थमाची या एलर्जीची परिस्थिती सर्वांक येवची साध्यता आसा भुरग्यांक व्हडांक अशें सकडांक येवची साध्यता आसा की आसा. पूण सादारण जावन आमी पळयता ह्या भुरग्यांकय आमकां दिसून येता सडीत मापान आनी ल्हान भुरग्यां थावनूच हें आराम जाता आनी भुरग्यांसरी एक व्हडलो परिणाम पडटा. आतां इंच भुरगीं मुखार वता आसतना इस्कालांत वता आसतना तांचें परफॉर्मन्स लेवल उणें जाता. ओके आनी थंयसर भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना आनी मुखार इल्लेशें इंटरॅक्शनान ती प्रॉब्लेम्स येतात अशें भुरग्यांचेर एक परिणाम पडटा. तितलेंच न्हय व्हडांचेरय आसा. आतां व्हडांचेरय हें आमकां दिसून येता आनी व्हडांचेर परिणाम म्हळ्यार प्रत्येक जावं व्हडां कामाक वता आसतना आतां सडावत आमी पळयता AC सेंट्रलायज्ड AC हर एक कडेन AC आसा. आतां AC तावनी प्रॉब्लेम येता थोड्यांक AC जायना अशें आसतना थंयसर त्या व्यक्तीक थंयसर तांकां AC ऑफ कर म्हणूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सर्वांक उरल्यांकी गरज आसा. आतां थंयसर AC आसल्यार ह्या व्यक्तीक थंयसर काम करूंक जायना जाल्यार तें काम सोडिचें पडटा चेंज करचें पडटा. तशें अर्थीक परिस्थिती ह्या व्यक्तीची बिगडोवंक साध्य आसा. तशेंच न्हय ओवर ए पिरियड हो व्यक्ती डिप्रेशनाक वचोंकय साध्य आसा. देखून व्हडांचेर एक परिणाम आसा. तितलेंच न्हय आतां आमी सांगलें भुरग्यांतय दिसता तशेंच प्रायवंतांतय साध्य आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्यांतय आनी प्रायवंतांतय ती रोग निरोधक शक्ती ह्या सकत उणी आसा. कित्याक म्हळ्यार एक इम्युनिटी उणें आसता. तशें जावन हें चान्स सगळ्यांचेर येवंक साध्य आसा. सिस्टर तुमी आतां ह्या समस्या विशयांत आमकां सांगलें एक आस्थमाचे समस्या कशे खंयच्या एका वयोग्रूप म्हूण आमी सांगता त्या विशयांत भुरग्यांक कशे येतात व्हडांक कशे येतात ताचे परिणाम कशे जाता ते. पूण हे समस्ये सुरू जाल्ले त्या जाणा ते सोदून काडचे कशे ताका कांय पूण स्पेशल टेस्ट्स आसात की खंयच्या रितीन चिकित्सा करचे पयलें ते समस्या सोदून काडची विधानां खंयची आसात सिस्टर. आतां विधान म्हळ्यार एक हांवें सांगचें जाल्यार ब्लड टेस्टांत आमी कालें पळोवचें तें IgE हांवें उडल सांगलें IgE एक कारण. तशेंच हें टोटल IgE आमी पळोवचें तें टोटल IgE सादारण जावन 2 to 150 म्हणसर नॉर्मल. आतां चडीत ताचें तें आसा जाल्यार ताका IgE तावन हें एलर्जी प्रॉब्लेम आसा म्हूण समजवेत. तशेंच IgE ते एक निराळ पोटाक ब्लड टेस्ट केल्यार बरें आनी हे रिपोर्ट 3 to 4 hours भितर रिपोर्ट मेळटा. ओके आनी तशेंच IgE नासतना दुसरें एक सिंपल
इस्नोफिल्स आमी एक वायट ब्लड टेस्ट करता ओके WBC ते एक इस्नोफिल एक WBC या काले म्हणटा आमी बिळी रक्तकणां आतां ते इस्नोफिल्स चड मापान आसल्यार थंयसर असले प्रॉब्लेम येवंक साध्य आसा आतां सदांच जावन इस्नोफिल्स 2 टावन 6 म्हणसर नॉर्मल पूण ताच्या चड मापान आसल्यार एक तशेंच एब्सोल्यूट इस्नोफिल कावंट म्हणटा आमी तेय ताचे 500 भितर ते नॉर्मल पूण ताचे चड एब्सोल्यूट इस्नोफिल कावंट आसल्यार तें थंयसर कारण जाता सो ही सदांच जावन पळोवची एक ब्लड टेस्ट तशेंच स्पेसिफीक IgE आतां हांवें उडोवंक सांगलें थंयसर एलर्जेन कारण म्हणून खंयचें एलर्जेन हाका कारण हें आमी स्पेसिफीक IgE टेस्टा मुखांतर कळीत जाता त्या मुखांतर खंयचें खाण या खंयचें वखद या खंयचें पार्टिकल हें कारण म्हणून सोदून काडयेत आनी त्या मुखार सोदुल्ल्यानसर तें एवॉयड केल्यार थंयसर खंडीत जावन तांकां एक प्रॉपर चिकित्सा करूंक साध्य जाता तुमी आतां सांगलें एवॉयड करचें म्हण अशें थोड्यो वस्तू म्हळ्यार आमी मुजाग्रता क्रम म्हण आमी सांगता एवॉयड करचें तसलें तशें खंयच्या रितीर आमी मुजाग्रता काडून घेल्यार म्हळ्यार जागृत काडून घेल्यार ह्या पिडेतावन ह्या डिसऑर्डरांतावन आमकां एक पयस रावूंक या ह्यानांतले बरी जावंक खंयचेपणी साध्यता आसा गी सिस्टर मुजाग्रता म्हळ्यार प्रिकॉशन्स आतां खालें म्हळ्यार हांवें मस्त संगती उडोवल्यो हांवें सांगल्यो आतां पयले सुवातेर हांवें सांगचें जाल्यार हांवें सांगलें तुमकां इनडोर आनी आवटडोर आतां इनडोर आतां मुनजाती आमी भितर पोसता ओके ताच्या बदलाक मुनजातींक भायर पोसल्यार बरें ओके आतां मस्त जाणांच्या घरा पेटे भितरच आसतात माजरांय आसतात आनी हाच्या मुखांतर ती लोंव आमकां कळना कळीत जायना ती लोंव भितर वता आमच्या लंग्सांक वता थंयसर एलर्जी जावन बदलता देखून सडाव जावं भुरग्यांक आनी कळीत आसना देखून आमी इल्लेशे सत्राय घेतल्यार ह्या भितर एनिमल्स या आशिल्ले माजर पेट्स तशें नासतना एक एवॉयड करियेत एक दुसरें आमी कार्पेट्स बेडशीट्स कर्टन्स पुरा डेली यूज करता एटलिस्ट इन अ वीक म्हणी तें डस्ट करून तें उमळून प्रॉपर वताक आनी घाल्यार खंडीत जावन एक एवॉयड करियेत तिसरें आवटडोर्स आतां मस्त आमी कालें म्हणटा एनवायरमेंट पोल्युशन आतां हें एनवायरमेंट पोल्युशन खंयच्या रितीन आमी तें एकट्यान करूंक जायना सगळ्यांनी सांगाता मेळून एनवायरमेंट आमचें बरें ग्रीन करियेत आनी बरें नॉन पोल्युटेड ह्या कारणान म्हणटात नितळ वारें सेवचें तसलें हर एकल्यांक करियेत हाका जाय पुट्टे रूख झाडां लावचीं आनी परिसर नितळ दवरचो ह्या मुखांतर बरें परिसर आमकां खंडीत जावन भलायकी बरी दवरूंक साध्य जाता तितलें आनी ताच्या उपरांत आमी सांगलें थोडे फावटी भुरग्यांक थंयसर पीनट एलर्जी म्हणटात सणाव त्या चॉकलेटांत आसता पीनट ते अंशार ते भुरग्यांक एलर्जी जावन बदलता आतां थोडीं चॉकलेटां खावतना थंयसर एक गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम्स या डायरिया अशें जावन बदलूंक पुरो मस्त आवय बापायक त्या विशयान कळीत आसना देखून जर भुरग्याक हे चॉकलेट केल्या उपरांत अशें एलर्जी जाली म्हणून सांगल्यार तें अवॉयड करचें बरें ताच्या उपरांत थंयसर हांवें सांगचें जाल्यार उरले फॅक्टर्स हांवें सांगलें बरें वारें आतां खालें म्हळ्यार प्राणायाम म्हूण आयकलां आमी सडावत जावन आतां कोणायकी वेळ ना इल्लो वेळ हें थंयसर इल्लेशें एक्सरसायज करूंक या प्राणायाम करूंक जर आमी उपयोगसिलें खंडीत जावन आमचें हेल्थ बरें उरोवंक साध्य जाता आतां काम जाता म्हळ्यार प्राणायाम सांगचें जाल्यार आमी एक एटलिस्ट दिसाक एक 10 ते 15 मिनटां सकाळीं या सांजेर इल्लेशें बऱ्या परिसरांत थंयसर भायर हांवें सांगचें जाल्यार तुळशीचीं झाडां हे तुळशीच्या झाडांक मस्त ऑक्सिजन थंयसर मेळटा देखून त्या तुळशीच्या झाडां कडेन वचून इल्लेशें स्लो ब्रिदींग डीप ब्रिदींग सिस्टमॅटीक ब्रिदींग आनी एक सायलेंट जाग्यार इतलें आमी अंशां केल्यार खंडीत जावन लॉट ऑफ ऑक्सिजन लंग्सांक ऑक्सिजन मेळटा आनी ह्या मुखांतर असले आस्थमा या खंयचे
स्वास काडूंक कशें जावचें असले स्लोली परिहार करियेत, समस्या परिहार करियेत. तशेंच आनी सायकोलॉजिकल स्ट्रेस म्हळ्यार हांवें कारण हे सायकोलॉजिकल स्ट्रेस उणें करूंक ह्या असले परिस्थिती येता आसतना खंयच्या रितीन स्ट्रेस जायनातले परी पळयत तें इम्पॉर्टंट. आनी ताचे की थोडे आनी फॅक्टर्स हांव सांगता. खाण. आतां एका व्यक्तीक थंयसर थंड वेदर आसा, ओके. ह्या थंड वेदरान चडावत जावन हिवे दिसांनी ही एलर्जी चड जावचेर आसा. तशेंच गिमे दिसांनी चड आसता. आतां हिवे दिसांनी एक व्यक्ती भायर येता आसतना प्रिपेर करून भायर वचचें पडटा. आतां हांव भायर वयता आसतना थंय थंड आसता जाल्यार इल्लेशें एक तेल घे या खाले म्हणे खंवार करून घे खाण थंयसर खंवार करून आमी सदांच पळयता न्ही भुरग्यांक भायर वता आसतना थंयसर खंवार करतात. असलें खंवार आनी करून प्रिपेर जावन तो जागो थंड असो जाग्याक वचोंक तयाराय करून वचचें. त्या दळा थंयसर थंड म्हळ्यार त्या जाग्यार मातसो आशिल्लें खाण जाता म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्शन चड आसता. त्या दळा इल्लेशें स्वास कश्टांनी काडूंक कश्टांनी काडटात. तशें आसतना एक ही सर प्रिकॉशन्स घेतल्यार खंडीत जावन आनी एक विशय सांगले आमचे फूड. ओके. आतां खाले आमचे आतांचे स्टायल म्हळ्यार फूड एका हप्त्याक रांदचें आनी फ्रिजान दवरचें आनी तें फ्रिजान दवरचें तें उण करूंक वेळ आसना. काडचें खावचें. तें आनी एक आमच्या कुडीचेर प्रभाव पडटा. ओके. देखून हांवें सांगचें जाल्यार आतां सपोज कोण हे आस्थमा आसा हे एलर्जीचे प्रॉब्लेम्स आसा तांणी जाता तितले हे फ्रिजांतले आयटम्स आयस्क्रीम्स जावं दी कोल्ड ड्रिंक्स जावं ती एवॉयड करचें. ताच्या बदलाक उण खाण उदक हें सेवचें बारीक गरजेचें. तशेंच आतां फ्रिजान दवरले आयटम्स ते भायर दवरून उण करून सुमार वेळा उपरांत सेवचें गरजेचें. सो हे सर संगती एक आमी खाण घेतल्यार प्रिकॉशन्स आमी घेतल्यार खंडीत जावन मस्त रितीची एलर्जी उणें करियेत. सिस्टर तुम्ही सांगलें आमच्या जिविताच्या आमच्या जिणे रितीत सबार रितीचे प्रभाव आमकां पडटा. आमी उपयोग करचे वस्तू आमच्या जिवितांत ह्या एलर्जीचेर प्रभाव घालूंक साध्य आसात म्हणून तुमी सांगलें. आतां हांवें सांगचें हे थोडे आमी कॉस्मेटिक्स स्प्रे सगळे यूज करता, क्रिम्स यूज करता. सो तशें तांचे तावनी कांयपणी एक एलर्जी जावची साध्यता आसा की खंडीत जावन थोड्यांक सेंटाचो स्मेल आयलो म्हळ्यार जायना. सेन्स न्ही गे आमी डिओडरंट्स आनी मस्त यूज करता. एक्चुअली जाय की पळयल्यार हे आमच्या कुडीक विरोध. हे एलर्जी थोड्यांक एलर्जी जावंक पुरो. देखून सदावत आमी ताच्या की नितळ रितीन आमचे कूड नितळ बरें खालें म्हणटात एक सदांच न्हांवन घे नितळ उदक पिवून घे. चड रितीन उदक पियेल्लेंच आमकां आमच्या कुडीक घामी आमचो तितलो वास आसना. तशेंच नितळ वस्तुरी न्हेसिल्लेंत थंयसर एक तसले प्रॉब्लेम्स येनात. देखून आमी जाता तितलें हें एवॉयड केल्यार बरें. मस्त खुशी जाली सिस्टर. आतां तुमी एलर्जी म्हळ्यार म्हाका त्या विशयान कांय गुत्त नासलें जाल्यार आमच्या विक्षकांक तुमी विवरण दितना म्हाका ह्या एलर्जीचे भायर भितर इल्लें कळ्ळें. पूण आतां तुमी इतलें सक्कड सांगलें ताका कारणां कितें खंयच्या खंयच्या टायपाची कोणा कोणाक एलर्जी येवचे साध्यते आसा ताका प्रिकॉशन्स काले घेवयात आमी. आतां एलर्जी एकल्याक जालीत होमिओपॅथींत चिकित्सा आसा की ताका खंडीत जावन आसा. तर खंयच्या रितीच्या चिकित्सेंत ती एलर्जी कंट्रोलाक आनी बरेपणाक येवंक साध्य आसा. आतां एलर्जी हांवें सांगलें ताका मेन फॅक्टर जेनेटीक फॅक्टरी सांगलें. आतां जेनेटीक फॅक्टर खंडीत जावन आमी एका आवय बापय तावन भुरग्यांक घेवचें. आतां तें आमी काडूंक बारीक कश्ट आसा. पूण होमिओपॅथी मुखांतर एक हांवें ट्रिटमेंट प्लॅन हांवें सांगलें तर ह्या मुखांतर खंडीत जावन
एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसन म्हणून आसा. ओके. हर एका व्यक्तीक एक एक कॉन्स्टिट्यूशन म्हणून आसा. त्या व्यक्तीचें कॉन्स्टिट्यूशन पळोवन त्या व्यक्तीक ट्रिटमेंट हांवें सारकें करून दिल्यार खंडीत जावन त्या व्यक्ती थंय एक असली लक्षणां दिसून येवची उणें जातात. हांवें सांगलें एलर्जीक रायनायटीसीन तें उदक येवचें, या शिंको येवच्यो, नाकांतल्यान उदक येवचें, मागीर दोळे कुरजूंचे, कान कुरजूंचे, नाक कुरजूंचें, हे सर सिमटम्स. तशेंच एलर्जीक आस्थमांत स्वास उणें हें कश्ट जावचें काडूंक, काफा भरचें, दरकाल भरचें आनी थंयसर कोंकली येवची, हे सकट उणें 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 लक्षणां उणें करून त्या व्यक्तीक खर एक दिसपाचें फंक्शन बरें करूंक या परफॉर्मन्स बरें करूंक साध्य जाता. एक विशय. दुसरें खालें म्हळ्यार थंयसर मेंटेनिंग फॅक्टर्स खंयचो आसा. आतां एक व्यक्ती हर एक दिसा सेंट मारता या थंयसर एक फूल थंय फुलाचो स्मेल जायना, केदाळे थंय फुलांचें झाड आसा, त्या टायमार त्या व्यक्तीक त्या जाग्यार थावन एक दुसऱ्या जाग्याक वचशीत, कित्याक म्हळ्यार तो मेंटेनिंग फॅक्टर म्हणून आसा. तो फॅक्टर थंयच्यान काडल्यार खंडीत जावन त्या व्यक्तीक एक सुटका मेळटा एलर्जी थावन. तशेंच आनी थोडे विशय म्हळ्यार सांगचें म्हळ्यार कॉम्प्लिकेशन एवॉयड करयेत. आतां कितें हांवें सांगलें पळयार तें आस्थमा त्या मुखांत ट्रिटमेंट करना जाल्यार मुखार वयता आसतना हार्टाचे प्रॉब्लेम्स येतात. तशेंच ह्या व्यक्ती थंय तांचें डेली फंक्शनींग करूंक की कस जाता, हे सर्व आमी आडवेत, हे कॉम्प्लिकेशन्सूय आडवेत. ह्या मुखांत्र एक ट्रिटमेंट प्लॅन म्हणून आमी करता. ताका सकयल हिस्ट्री काडून घेवचें पडटा. फॅमिलींत कुटुंबांत आसा गी असली पिडा, ह्या व्यक्तीक कसले अंशा एलर्जी कारण जातात ते काडून घेवचें पडटा. ह्या हर एका म्हयन्यांत कसले कितले पावटी असलें जाता, असली लक्षणां दिसून येतात ते विशय काडून घेवचें पडटा. ताचे उपरांत ह्या व्यक्ती थंय कितें स्पेशालिटी आसा तेंय काडून घेवचें पडटा. सो हें सकट आमी सांगता घालून आमी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिटमेंट म्हणून दिता. हें ट्रिटमेंट दिता आसतना त्या व्यक्तीक खंडीत जावन बरें जाता. आतां आमी सादारण आमी ॲलोपॅथी मेडिसन पळयल्यार तांणी दिवचें कालें म्हळ्यार एंटीहिस्टामिन्स. आतां हांवें सांगलें न्ही थंयसर हिस्टामीन कारण हें पुरो सायन्स एंड सिमटम्साक. तशेंच एंटीहिस्टामीन दितात नाजाल्यार कॉर्टिकोस्टिरॉयड्स दितात. तांकां खाली तितलेंच ट्रिटमेंट. पूण टेम्पररी मात्र तें. वय टेम्पररी मात्र. वय पूण होमिओपॅथींत सडीत मापान एका व्यक्तीक ह्या सिमटमां तावन सुटका दिवची. तशेंच परत परत हें नासतना रावोंक की खंडीत जावन होमिओपॅथी उपेग पडटा. देव बरें करूं सिस्टर. भोव अपुर्बायेन तुमी एलर्जीचे इंच सोडोवन आमच्या विक्षेका मुखार दवरलें आनी सर्व रितीची जणवाई बाहेत चिकित्सा आनी तशेंच कशें आडोवयेत त्या विशयांत तुमी भोव अपुर्बायेन भोव सोंप्या उतरांनी तुमी आमच्या विक्षेका संगी तुमची जणवाई वांटून घेतली. ह्या कारणां खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टर, भोव अपुर्बायेन आमचे विक्षक तुमी दिल्ली जणवाई आनी माहेत ते आस्वादन करून आसात. आनी सबार जाणांक हे समस्या आसात पूण सांगच्यात कांय दुबाव उरना. पूण ह्या तांच्या समस्यांक परिहार जावन आमी येदोळच ह्या कार्यक्रमाच्या प्रथम हंतारच आमी कळीत केलां की तुमचें एक भलायकी शिबीर आसा. आनी आतांय हांव ताका परत्यान आमच्या विक्षकाक सांगूंक आशेता, ह्या भलायकी शिबिरांत खंडीत जावन 100% एलर्जी डिजॉर्डर्स जे आसात, रायनायटीस, सायनसायटीस आनी आस्थमा, ह्या विशयांत तुमी तें शिबीर चलोवन व्हरतल्यात. देखून हांवें सांगचें फ्रास तुमी सांगचें बरें. परत एक फावटी ह्या शिबिराची सविस्तर जाणवाय आमच्या विक्षकां विशीं. हांवें तुमकां आदल्यांच्यान ती कळीत केल्ल्या प्रकार हर एका म्हयन्यांत हें फ्री हेल्थ कॅम्प आसा आनी खंडीत जावन हे कॅम्प करूंक आनी त्या टायमाक तुमी हे इंटरव्यू खानमून सगळ्या लोकांक पावचे तसलें एक बरें काम तुमी करनासात. खंडीत तुमकां शाबासकी. देव बरें करूं. आनी लास्ट म्हयन्यांत हांवें पळयल्ल्या प्रकार मस्त जाणांनी असो फायदो जडला. आनी हें फ्री
एक हप्त्याच्या कॅम्पात वस्तू सण क्लिनिकाक आयिल्लीं ओके आनी हर एकल्यांचे समस्ये म्हाका समजाले. कितलोसो लोक ह्या थायरॉयड प्रॉब्लेमांत कश्टाता म्हूण म्हाका समजालें. तेंच न्हय सुमार मस्त वेळ तांचे प्रॉब्लेम आयकूंक हांवें तांचें स्पंदन करूंक ह्या कश्टान स्पंदन करचें तसली हांवें वेळ तांचे खातीर हांवें करशिलो. आनी तशेंच न्हय भायल्या गांवांत हांव न्ही फोंडा आयल्यान पयशले बेंगळूर आमच्यात बेंगळूर मैसूरांत हांव न्ही फोंडा आयल्यान आनी तीं येतात मेळटात. तशेंच वॉट्सॅपार तांचे रिपोर्ट्स धाडल्यात, सजेशन विचारल्या, मायेत घेतल्या. खंडीत जावन लोकांक एक तांच्या भलायके विशयांत समजूंक व्हडली एक आसक्त आसा. तशेंच तांची भलायकी इम्प्रूव करूंक बरी करूंक कित्याक म्हळ्यार आतां आमी पळयता ल्हानशी पिड्यार जाल्यार आस्पत्रेक धांवतात. वय सिस्टर त्या आस्पत्र्यांत उपरांत भायर येता आसतना तांचे पॉकेट खाली आनी असली परिस्थिती आतां खूब जाल्या. तशें आसतना आमी जर हांगासर दिवचे ही मायेत खंडीत आमी जागृत रितीन वापरल्यार मस्त रितीच्यो पिडा आडावेत. तशेंच आमची भलायकी बरी करयेत. ह्या मुखांत आर्थीक आमची परिस्थिती खंडीत जावन आमकां त्या वेळार आर्थीक परिस्थिती आमी बारपोटी सांगता आस्पत्रेक पयशे नात देखून वचना घरांत रावतात. पूण घरा आसतना कितें करयेत म्हणून थोडे फावटी हांव थोडे विशय सांगता ते आमी उपयोगशीत. आतां फाल्यां परवां जावन तुमचें हेल्थ कॅम्प आरंभ जाता आनी ते एलर्जीच्या विशयांतच आसतले. ह्या विशयांत येदोळच तुमी माहिती दिल्या आनी लोकांक ह्या विशयांत परत सांगची गरज ना कित्याक म्हळ्यार आमी ऑलरेडी ह्या विशयांत आतां पब्लिसिटी ऑलरेडी केला, तुमचे नंबर थंयसर दिला. पूण परत एक फावटी तुमचे रावनांच येवन खंयसर जाता तें वय नेक्स्ट 20th ते सोमारा थावन सॅटर्डे 25th म्हणसर 2 कडेन हें कॅम्प चलता. सोमारा, बुधवारा, शुक्रारा आनी शनिवारा ते तोक्कोट डिवायन मर्सी होमिओ क्लिनिकान. तशेंच मंगळारा आनी ब्रेस्तारा हें कॅम्प रोजा मिस्तिका होमिओ क्लिनीक गुरुपुरा हांगासर जाता. हे सोमारा 20th जाता, शनिवारा 25th म्हणसर. हो सगळो हप्तो ह्याच एलर्जीक रायनायटीस सायनासायटीस ह्या आसतामा या कितेंय दुसरें एलर्जी तावन उपजोवचें असलीं कारणां. तशेंच आदल्या म्हयन्यांत थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम जाल्ले येवंक पुरो. पूण अशें सांगता हांवें ह्या कारण कोणी येता आसतना ह्या तांच्या कश्टांक स्पंदन करी जाय म्हूण म्हजी आशा. आनी मॅक्सिमम मस्त जाणांनी असो प्रयोजन उपयोग करी जाय म्हणून म्हजी आशा. कित्याक म्हळ्यार तुमचे खातीर ह्या लोकां खातीर हेंसर मांडून हाडलां. प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यां खातीर आनी साबार जाणांक पयशांची गरज आसा. आस्पत्रेक वचून कस जातात, पयशे ना म्हणटात. देखून हांवें हे चिंतलें ह्या लोकांच्या गरजां खातीर प्रत्येक जावन दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक स्पंदन करचे खातीर हें कॅम्प हांवें मांडून हाडलां. देखून ह्या कॅम्पाचो तुमी सकट उपयोग फायदो जोडा आनी ह्या मुखांतर तुमची भलायकी बरी जावंक म्हजी आशा, आमचें मागणें आनी आमचें प्रयत्न. देव बरें करूं सिस्टर. आमचे वीक्षक पयलो आंकडो तांणी पळयलो, दुसऱ्या आंकड्याक तांणी भाग घेतले, तिसरो आंकडो खंयच्या विशयाचेर आसूंक पुरो म्हणलें एक चिंता ती ताचे भितर आसूंक पुरो. देखून ताची आशा आमी निराशा करची नाका. देखून येवच्या म्हयन्याचो आमचो भलायकेच्या संवसाराचो आंकडो खंयच्या विशयाचेर चलोवन व्हरूंक तुमी आशेतात ह्या विशयांत एक धाकटुली माहिती ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हांवतात. आतां तुमकांच एक सवाल, मार्च म्हयनो सडावत आमी खंयचो म्हयनो म्हणटा, कोणा खातीर दवरला? खंडीत मार्च म्हयनो धार्मीक रितीर पळोवचें जाल्यार सांजुजे बापाक, पूण आमच्या सांसारीक रितीर पळोवचें जाल्यार देवाची उत्तीम रचना, संपूर्ण रचना स्त्री जावन आसा आनी त्या स्त्रिये खातीर स्त्रियांक समर्पिल्लो तो म्हयनो जावन आसा. सारकी तुजी जाप. आतां स्त्रियां खातीर देखून नेक्स्ट म्हयनो आमचोय स्त्रियां खातीरच स्त्रियांच्या भलायके विशयांत विविध स्त्रियांच्या समस्या विशयांत खंडीत जावन आसतलो. देखून येवच्या म्हयन्यांत हो
कितें बरें आसा स्त्रियां खातीर दवरलां ताचोय तुमी फायदो जोडूंक आसा. देव बरें करो सिस्टर. भोव अपुर्बायेन या म्हयन्याच्या भलायकी संवसाराच्या ह्या आंकड्यात तुम्ही तुमचो मोलादीक सांगात केलो देखून जमल्या आमच्या सर्व विक्षकांच्या नांवे तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, धन्यवाद पाठयता आनी सर्वांक हो आंकडो चडीत फायद्याचो जावं दी, चड आनी चड लोकांक माहितीचो जाणवयेचो जावं दी आनी प्रत्येक जावन तुमच्या मिसावांचेर सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादां आमी आशेतां. तशेंच वो कंटिन्यूस जावन आनी एका म्हयन्यांत लोकांक हो आंकडो फायद्याचो जावन दी म्हणलें आमचें एक मागणें आनी आमची एक आशा जावन आसा. देव बरें करूं. मोगाच्या विक्षकांनो, भोव अपुर्बायेन एलर्जी म्हळ्यार कितें, विविध प्रकार त्या एलर्जीचे, खंयच्या रितीर ते आमी ह्यानंतले बरी आडोव येत. जर तर ती आयलीच एलर्जी आमकां लागली जाल्यार खंयच्या रितीर ताका चिकित्सा होमिओपॅथींत आसा ह्या विशयात एक सविस्तार माहिती आमचे संगी येदोळ पर्यंत वांटून घेवन आसा मानादीक सिस्टर डॉक्टर मेबल क्लारा डिमेल्लो. देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह विक्षकांच्या नांवे सिस्टर डॉक्टर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच तुमी हो आंकडो तुमकां बरो लागलो तर हेरां संगी तो वांटून घेयात, शेअर करात. ह्या आंकड्या विशयांत तुमचे अभिप्राय कमेंट बॉक्सांत बरयात. ह्या आंकड्याक तुमी लायक करा, हो व्हिडिओ हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच मुखलो आमचो आंकडो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसूं दी. देव बरें करूं. दिव्यवाणी